मोठो यात्रांत नाचतालो मामी मोठी कळंतेटींग करून आपला पाव तिने दाखलो आज मामी डॅडी मागे कोसळतात तुमचो सांगा ताका मेलो मालकाची जोडी मोठी मामी डॅडी ऍक्टिंग करून ताणी दाखलो आणि वाळू गोळा दुसरे पाशेन किराचा पोळे आता दोशी जाया गारावाचा सगळी गोशीन किराचा पोळे आता दोशी जाया गारावाचा सगळी गोशीन माझी सोन आणि नातू मिसा गेलो अजूनही येऊन ना कित्याक वेळ जालो म्हणून काय सजमना बाबा बाबा तू आयलोय बाबा होय ग्रँडपा पूण म्हाका एक सांग तुवें आमचे बरोबर मिसाक गेली ना तू जाणा मी सायकल्या दीस बरो येता हांव जाणा बाबा मी सायकल्या दीस बरो येता म्हणून म्हज्या जिवाक आयज बरें दिसनासलें बाबा आनी हाकाच लागून आयज हांव मिसाक येवंक ना पूण बाय हा पाय आयज फादरान शर्माव कसलो सांगला गो शर्माव पाय तू जाणा न्हय काल राती हांव कासेराक गेली जेम सारकी जावंक ना पूण आयज आयतार आनी देवाचें उतर आयकोंक जाय म्हणून हांव सकाळ फुडें उठोन मिसाक गेली पूण आनी कितें मी सारकें आयकोंक ना न्हय तशें न्हय बाय मी हांवें सारकें आयकलां पूण फादर शर्माव सांगतना म्हाका मातशें झेम आयली शर्माव सारको आयकोंक ना बरें जालें तो जोसफ म्हज्या सायडीनूच बसून आसलो तो म्हाका दोमशी मारून मारून उडयतालो पाय बाय एकटें देवस्थान तूं करूंक येता पळय तें मिसाक येता म्हणून ना रूप अंजाचें पूण भितरल्यान कर तूं देवचाराचें हांव सांगता आयज फादरान असलो शर्मा सांगला घरान कुशालकाय वाडटिली जाल्यार एकामेकाचो मोग एकामेकाक रिस्पेक्ट दुस्मानाक लागीं करप वडिलांक मान दिवप अशें जायते रावलेले देख गे म्हज्या बाबाची सारको म्हजो नातू म्हजेच भाशेन जाला तूं जावून म्हजो सांग घेता शेपायचो ओडक्यान नाचलो सोना हांव भुरगो ताचो भुरगो तो बऱ्या कोणाचो देवांचो दाचो दोतोचो ही साळोरी बीट बीट घरान कोता किटकिटो राजू ओळाचो शेपोदा कोणाक सांगता हांव सुनिया घराची रागान तुका मोडोक ना राणी तूं म्हज्या पुताची गुलगुल मामा तूं म्हज्या मोगाची ओ बोरो आसा लापीस कोटुबा सारकी शेपायची ओ बोरो आसा लापीस कोटुबा सारकी शेपायची तुका सांगलेले परीन तुवें तुजी एक एक जबाबदारी बरी भाशेन घेवन हो आमचो वावर फुडें व्हेला होय ब्रदर हे सगळें घडोवन पावलें फकत तुका लागून काल कालांगूट रेतीराक कितलो लोकांचो जमो जालोलो कितले पयशिल्ल्या लोकांनी येवन रेतीराक वांटो घेतलो होय आमच्या मागण्या उद्देशी जायत्या लोकांचो भावार्थ वाडला जो लोक दुयेंसांनी तशेंच वायट पिडेन कोसळटालो एकदम सिंपल दामाक मोच्या पडटा डिंपल येते चडू लायक म्हाका जाला कसो रागान पळयता अंकल जिवाक मोच्या ना रे तारो रुद्र येयल्या गांवक पारो ताकाक हांवें घातला गोरो निसतें म्हणटा गोरो न्हय गोरो मागीर तो मिलेर पळयतो चेड्याक पयशे घालूंक दिसता देखून यो देखी वाडटा कशें तुमी सगळीं बरी आयली म्हाका कोण सांगतालो हिंगा कांसा
घाले बरोबर मोगाळ काढता म्हणून मोगाळ जीव दिपा म्हण बाबा तुम्हाला सांगत दिता काय नानी टेन्शन जर मुझे फ्रेंड सांगतालो की गणी करपा म्हण गेराला घे जिप्पा खातीर हुई आजून प्रे आपण मुनीस न्या कसले काम करना रेडे आदारान बोलता आमच्या पोट ओय तू रेडे आदारान बोत पोट जाट जात्रे हातीन घेवन बोना खरत पण गेरा गोवाले पलेचे घेनाका तापट सॉरी हा सॉरी मागीर तू म्हाका सॉरी म्हणल्यार रागा जाता जेरी दोन पॉलिश मारल्या फुलात आमची अनमारी मोगा लागो मरून गेला आमगे अमरेशपुरी अरे इथे डायलॉग बंद कर तुगे डायलॉग बंद करी कोर मुंटा टू डायलॉग बंद पियोन ओसोंताय बारावी कोण देखून सिबे जाल मिले तोंड अरे यांची म्हणल्यार म्हाका बुडा सेते अरे तू जा तू हुच्या पयला कासाले रस्त्यानेला तू हुई बिला कितरे अरे आमगे रेडे घेरा आम तू जा बरे तू खडोल सत नका आसा ते गोल्ले रेड्याचे गे राटावडी करू कोता तू आख्या ते रेड हारपा जाय जाल्यार रेड्या पया पोदा मारपे अरे बाबा तू कित कोता तू बिला हुई बिला हा तू सांगला आम गंड करता सदाय मग रेडे घेरा आम हा चल आम्ही मुला बरी या ओ मुला बाब कोण आयला भितर यो ए इशो भितर या म्हणा तू टॅक्सिंग दोन तू भितर येता होय तो पहिले नी दाणे बाटो बसो ना तुमचे म्हणा हे मेरा जीवन दान तू ही मेरा माली तू ही मेरा अल्लाह परमेश्वर तौला माता बुडाल्ला परमेश्वर कळशा भाषी काळा हे कर ते पैसा आगवा जेली तू सोड अल्लाह तुझ्या गाणं येऊन खडे म्हणत का चोर त्याची तू सत्यानाश कर तू सांगला मरे एक जात कोणाक सांगले तू कित कमडा मुठा धाम मुझ बरी आता घेऊन बंद बोलाव तू सांगता तू अरे के तुमचे प्रश्न सुनावे करून बाबा मुक्त्या करून सांगायचे तेव्हा तुम्ही किती काय राहते बोला बाब आमगे रेड घरा हा रे 3 लाख बॅटिंग लायला आणि रेड आमगे लोक केशे भाषेन शिकवता तेकला काम तुझ बरीले गंड घट करता आमगेले रेडेचे नाव किती किचा तिरेळे ना रेड जिकना गलत कोता कापा ना तर मुझ्या मुंच्या डगाय कलाता सतेसा थोडी बाबा सांग सांग बस म्हणून आता माझे नाव सांगता हात करून काय केलं बोला बाब बुरको हातो नाड रे किता मुट्टा चुकले काय कोणाक तका काय कोणाक माडी बक्षीदा रेडेचे नाम तेरे सांग कालू आणि आमगे रेड्याना सुलतान पाकलो त्या चिपाक जा बॅटिंग बरेला 3 लाख होय रात जिप्पा तुझा आम गेलो वगैरे आता अमेरिका रशिया जपान चायना अल्लाह वसना तू पाहिना रेडियो तू पाहिना पावलो बाया पालो आले के वगैरे अल्लाह पावलो संगे देव पावलो आले के देव येलो नी अल्लाह चांगला तुमचा रडो जिंकला म्हणून हा इवकलो अरे गोल झाले जिंकलो तुमचा रडो जिंकलो नी ओके आले के घे लिंबू घे तिथे लिमोनात करू तू निवांत रे अंदर पहिला रे वागराव रे लिंबू घे रेड्याची वर आणि बसोय आणि लिंबू काय चकली जवळ आणि खातर काय चुकल्याचे खातर पाहतो होय बरं आणि आज लिंबूची तकले पीड होय. आणि आज लिंबू रेड्याच्या शिंगार घास बरं घे हे पोळी घे ते पोड कितका पाजो एक पोळी तुझ्या पडसान होय. आणि एक ताज्या पडसान आणि एक असा ती रेड्या खावय रेड्या खाऊ पाजी होय हा. आणि उघडाच दवर हे पोळी तुझ्या पडसान घालून होय. रेड्याच्या फाटल्यानच राहत आणि समज तुम्ही रेड्याचे पैसे गेले तुमचा रेडो पिढ्यार झालो ऐकल मरे रेड्या बर जगतासो पयस गेलता तू जाल्यार रेड पेढे हातो ही भिकू मुस्त्या जात जा वयतासो घेरा रेड्या बगले ते कोण राहता हातो तुका मला पयले असो नाही कित्या तेंगे बोडसा घोडे असता म्हाका तेक लागून ते पयले सांग कोणाक मला बाप तुझ्या पयस कितले सध्या 5000 ची उरलेले मागे पडवया 5000 अरे वगोरा रे देव हाती 3 लाख बॅटिंग रे त्याक 5 लाख दिले की जाता आम्ही आमची कॉलेज गेमला बाबा 5 जिंकलो तुमचा रेडो जिंकलो चल दिसाक जाणटे जातले बाय आणि हो म्हजो नातू तू काय तशें म्हणटलो मामी तू इस्क्रेपाक आयले म्हणून इस्क्रेपाक तुझा शर्मा चड जालो म्हज्या पोटाक लागल्या भूक जेवणाचे कितें केला मामा जेवणाची विचारली तिथे रांदून गेलेली हा ग्रेन दोघे बुकीन असतात भुकेल आसात घरांत रांदूक ना तशें जाल्यार कितें जालें चल आमी सगळ्या हॉटेलांत जेवणाक या आनी तूं रे इतलो उलयता तो कोणाचेर उठता तूं तुवें आमच्या हुकुमा वयर चलोंक जाय कारण म्हजो घोव तुका पोसता एका पुताचो कायदो जावन ओडतो तो जाणटेपणाक आवय बापायचो सांबाळ करूंक बाय
हांवें तुजें जायतें सोंसलें मय ए तुका तुजे हे रडपाची नंगा बंद कर कितें रे वेडिंग मायनाचो प्रॅक्टीस करता कितें वेडिंग माझ्याच कोण असताय अरे वेडिंग माझ्याच कोण असताय वेडिंग माझ्या मुठाचे संसारालो बुट्टालो काढू काम बापांती काढली बिरा देवचाराक मजूर बाया पोदा जेजू रावलोय आमच्या काळजान उंटोळो आमचो लोक कुठल्या देवाक उरता वसल्याचे साप आसो नांव दोतको एकूच देव रोजगार तोच तो पदवीदार ताच्या हातान घालुया आमचे दान आनी मोन जायतो लोक बदलला मागण्यान भितर चल्ला वचन दिसता फुडें आमचे पावलां ते वचपण जेजूचो वारकुरा ताका वाकारा जेजूचो वार करूंक तुमकां आडावचो ना कोण तू तुझे दोन बंद कर आणि भितर वच बाय सवकास उलय भायल्यान लोक आयकता कित्याक गोवाळ मारता काय काम बरे म्हजो सासूबाई कसतो देंवचार पळयतो देंवचा बाय हें तूं कित्याक उलयता देंवचारूच तू आयलेले गेलेले सांग तू म्हजे देवच पडोर काडटा अरे देवच पण तुवें म्हाका शिकोवपाची गरज ना म्हजे सांगता देव आसा देव बाय तुज्या सांगाताक देव आसा तूं रेतीराक भोंवता मिसाक भोंवता मागण्या करूंक येता जाल्यार तुका होच संदेश मेळटा घरा लागीं वच आनी सासूबाय लागीं झगड म्हणून पवित्र पुस्तक उक्तें करून त्या पवित्र पुस्तकांतली शिकवण तूं दुसऱ्यांक दिता जाल्यार तेच पवित्र पुस्तकांत तुका तेंच मेळटा घरा लागीं वच आनी सासूबाय लागीं झगड म्हणून त्या पवित्र पुस्तकांत जेजू क्रिस्तान सांगलां वडिलांक रेस्पेक्ट आनी मान दिवंक शिकयलां जाल्यार हे तुज्या बायबलान तुका केन्नाच मेळोंक ना बाय हांव तुजे रागान न्हय तूं म्हजी धूव आनी एका बापायचो कायदो आपले धुवेक बरो तो रस्तो दाखोवंक तूं लेट करून घरांत भितर सोदता म्हणून म्हाका तुजो हुस्को जाता बाय म्हज्या पासून हुस्केपाची तुवें गरज ना हांव भिवकुडी असतरी न्हय हांव काळजीदार असतरी काळजीदार आनी म्हज्या सांगात देव आसा बाय वाघाच्या फुड्यान बोकडेचें शेणेपण चलना पूण वाघाक पळयतकूच सगळी भिवकुटी जातातूच त्या बाबाचे तरी तुवें चिंतलां ताजो हुस्को तरी तुका आसा ताजो भोग तुका ना तुका तो ब्रादर घेवन भोंवता आनी म्हाका दिसता तुका आनी त्या ब्रादराक दोगांय तुवें म्हजें कापड मारलें बाय तुवें म्हजें कापड मारलें बाय आयज तुवें तुजो खरें रूप दाखयलें बाय हांवें केन्नाच चिंतूंक ना ह्या तुज्या हाताची 5 बोटां ह्या म्हज्या पोल्याचे शाप केलीत म्हणून तुज्या पांयचेरूच तूं अशें जादू करतालें बाय सांग म्हाका सांग तुज्या पांयचेरूय तूं अशें जादू करतालें बाबा हांव येता बाबा हांव येता हें घर सोडून बाबा ताका वचोनी बाबा तुजी सेवा करूंक हांव घरांत सिरबीदार हाडून दवरतली प्रेज द लॉर्ड कोण ब्रादर तूं आनी आमचे होय मामा हांवें तुज्या मोबायलार फोन करून ब्रदराक आगे रावयला लय खोटो बाबळ्यो आमंदा हांवें भायर रावन तुजें सगळें आयकलां तूं हें करता तें कितें तुवें अशें करून देवाक पासून अपमान केलो तूं रेतीराक येवन दुसऱ्यांक बरी देख दिताले दुसऱ्यांक सुधरायताले जरी तो तूं सारकें ना जाल्यार दुसऱ्यांक सुधरावंक तुका कसलोच अधिकार ना तूं घरांत तें कोत्ता तें ह्या लोकांनी पडयलें जाल्यार हो लोक आनीक आमचेर विश्वास कसो दवरतलो कित्याक दवरतना जर तर लोकांक देवाचे उतर बरें दीत जाल्यार लोक ताचे जरूर विश्वास दवरतलो पूण त्या मनशाचेर काळे जाल्यार वतच करून साप आसूंक जाय तेन्ना देव ताका आपल्या पवित्र आत्म्यान बोलतलो जो लोक दोनी देवस्थानां करता तो देव निसंतोन करतलो कसो आसा बाबा जेरी तूं आनी अकस्मात होय हांव 2 दीस जाले गोंय आयल्यार हांव म्हज्या फ्रेंडाच्या सांगाताक रावतालो आनी ह्या 2 दिसांनी आमचे सर्कस पळयले पूण जेरी तूं चिंता तशें न्हय हो हांव चिंता तशें न्हय तर कशें एके काजारी बायलेन
एका काजारी धाडले सांगतात रातच्या 12 एका घरा येवप हे सारखे ताच्या मध्ये आणि माझे मध्ये कसलोच वाईट संबंध ना व्हेरी गुड हांव सोजमता तुझे मध्ये आणि ताजे मध्ये कसलोच वाईट संबंध ना म्हणून तू एक काम कर फाल्यां तुझी गोडकारीक म्हजे सांगतात धाड दिसभर भोंवडायता आणि रातच्या 12 एका घरा घेऊन येता काढो तोप लागलो तुझ्या काळजाक तुम्ही देवाच्या वता लोकांक वरगडटात लोक तुमकां म्हणटा आसतली तुम्ही ब्रादर आनी सिस्टर म्हणून पूण तो लोक म्हणटा आसतली तू कुमार आणि तुझी कुमार म्हणून हो गेलो हे तापड हांवें तुझे पयले माणूस असले तुम्ही ब्रादर सिस्टर म्हणटात देवाचो वावर करता तुम्ही समजा तुम्ही पातकी न्ही म्हणून आमी संवसारात सोगली पातकी चोरकर माझ्या कितें चुकला सर म्हाका माफ कर ब्रादर हांव तुजेर रागार पुढे बायल आपला रेस्ट सांभाळूंक जाय आसलो तू कितें समज हा हे पाय तुका रांदून घालून तू कितें राणी बरे घराची पापा जाणा आज मामा ग्रँडपाईन थपड मारले अरे तुझ्या हातला कितो पाव राहिलो हा होय सुमटा असून दे बाबा असून दे आमंदा तुवें तुझ्या सासूबाईचे ताबड मारले तुवें अशें करून देवाक पासून अपमान केलो वायट असलेले बरें जावपाक गोगोत लागता पूण बरें असलेले वायट जावंक गोगोत लागना एक पावट तूं लोकांच्या नदरेक काला पडले जाल्यार तो लोक तुका सदांच वायट नदरेन पळयतलो नजर आवच ताका म्हजेर कसली तांणी आयली पळय ती बाय बाय म्हाका माफ कर हांव चुकली बाय असतो रे बोगशिले तुका म्हणून ताणी पातो करी नाका वय वय हांवें तुका बक्षिलें म्हण आयच्या समाजान अशेंच घडटा जायतीं जाण रेतीरांक मागण्यांक तशें सदांच विसाक वेतात पूण आपल्या काळजान मेडेपण घेवन भोंवतात थोडी आपले पिंजलेले आसतना दुसऱ्याचे शिवतात थोडी आपल्या आवय बापूय घरांतली भायर घालतात थोडी व्हरून हाजिलांनी घालतात आनी मागत घेतात आपल्याचेर मालदिसांव आवय बापाय मान रेस्पेत आनी मोग दिल्यारूच तुमचेर आसलेले देवाचे बेसांव निश्चित आमची पहिली पाठ संपल्या रोखडीच आम्ही आमची दुसरी पाठ सुरू करता आफ्रिकन पैसा